साळगांवचो भाजपाचो उमेदवार जयेश साळगांवकार 3000 वयर मतांनी निवडून येतलो अशें ताणें प्रचारा वेळार सांगलें। थोड्या लोकांक भाजप पक्ष परत एक फावट जाय, विरोधी पक्ष आयल्यार लेगीत मतां फुटची ना अशें ताणें सांगलें। आयतारा सुमार 600-800 लोकांनी ताच्या वांगडा प्रचार घोशणा घेतली। लोकांचो बरो प्रतिसाद आनी विस्वास पळोवन परत एकदां निवडून येतलो अशें जयेश साळगांवकारान सांगलें। इतलें सांगता की हे मतां परिवर्तन जावनी, मतांनी परिवर्तन जावनी, लोकांक जसो उमेदवार जाय तसो आनी तांकां तशी कामां जावपाक जाय ती आमी फाटल्या टायमान आमी कामां केल्ली आसा आनी ह्या फुडें सुद्दां आमी ती कामां तेंची करतले। लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे डेव्हलपमेंट जातलें। आमच्या साळगांवची ग्रीनरी, आमच्या साळगांवची अस्मिताय आनी जी हेरिटेज आसा, कल्चर आसा, ह्या सांगळून डेव्हलपमेंट जातलें। थंयसरूच जे हिल कटींग भायल्या एरियांनी जाता तशी हिल कटींग हांगासर जावचें ना। डेव्हलपमेंट ह्या फेजार डेव्हलपमेंट जावचो ना। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, लोकांक जाय तसो डेव्हलपमेंट विथ द कन्सेंट ऑफ द पीपल। मंडळ आणि तुमच्या युवकांचा सुद्धा मोठा सहभाग असा। सारख्या लोक अति उत्साहान भायर सरलेले आसा। जर बऱ्या कॅरेक्टराचो, हास्या मुखाचो, विकासाची सपनां पळोवपी जर उमेदवार मेळत जाल्यार हे अशें घडटा। हजारांनी लोकांचो जनसमुदाय भायर येयल्लो आसा। सगळे आमचे आज उत्सव आसात, पालख्यो आसात, तरी आसतना लोक हांगासर येयल्ले आहात। हितून एकूच दाखयता, जयेशाचो विजय निश्चित आहा।